चलो. आयज आमी हांगा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनात हांव महिला काँग्रेसाचे डेलिगेशन घेवन आयलां. म्हजे बरोबर आसा म्हजे ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ कुंबोरजा बाय बोनिता, तशेंच हेर. आमी हांगा आयल्या आमचे बरोबर आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट देखून विशाल वळवयकर आसा. आमी आयली आनी PI बाब कृष्णा सिनारीक मेळ्ळी. एंड इट वॉज व्हेरी कायंड ऑफ बाब कृष्णा सिनारी. द PI was very cooperative and he has told me that he is gonna look into the matter. Now the matter is what? There is this person called Dattesh Naik from Surjepat near Maruti Temple, hanga Kumbharza also, who is working in N-Cube company. He married one female, one woman. Last 6 years he is married to that woman. They were staying nicely. तांचे बरें चलतालें आनी खंयच्याय घरांत वयर सकयल जाता म्हूण सासूमाय आनी सुनेचे तोंडाक तोंड लागलें, बिकॉज ही हॅज गॉट 2 सिस्टर्स हू इज टू कम एंड इंटरफियर. नंड्यो येताल्यो आनी तेका बाबड्याक सतायताल्यो, सदांच झगडीं जातालीं म्हणून शी इज टू ओन्ली टेल अ हजबंड. पूण कितें जातालें, वन फायन डे तेजेर बोगलाण घातली, त्या बायलेचेर बोगलाण घातली की तेणी सासूमायक मारलें म्हणून. सासूमायक मारलें जाल्यार पुलीस केस जाली. पुलीस केस जाल्यार हांव विचारता मेडिकलाक ती कित्याक वचूना. Next day they are gone for medical because then police said, we need medicals. But that same day didn't go. Now what is the problem is, last 2 months this lady is been harassed. How she has been harassed? पयल्या घरात डोमेस्टीक वायलन्स जातालें, पयल्या त्या घरात हॅरेसमेंट जातालें, ह्या नंड्या कडल्यान आनी सासूमाय कडल्यान ताका हॅरेसमेंट जातालें. दुसरें म्हणल्यार when they had a fight at home, they came to this police station in Kumorza, Old Goa. एंड पुलिसान बरे भाशेन बाब एडवीन जो PSI आसा तेणें जुलियोन तांकां समजायलें आनी सांगलें, चलयेक मातशे 2 दीस भावाक सांगलें तूं घरा कडेन व्हर, घरा कडेन मातशें तें थंड जावं दी. मागीर घोवाक फोन मारून घोवाक सांगलें तूं ताका हाड म्हणून. त्या उतराचेर ती चली, ती बायल आपल्या घोवाच्या घरांतल्यान आपल्या भावाच्या घरा गेली. 2 दीस जाले, 3 दीस जाले. चवथ्या दिसा बायलेन फोन मारलो. घोव सांगता, हो दत्तेश नायक सांगता, तूं कोण, हांव तुका वळखना म्हणून. सेकंडली आपणाक व्हरपाक येना तूं, तें आपलें घर दी म्हणून सांगपाक लागलो. तें म्हज्या दारांत आयलें. दीस वॉज ऑन द 6th of December. इन द मंथ ऑफ डिसेंबर शी केम टू माय हावस. दॅट लेडी केम टू माय हावस एंड वॉट अ पिटी इट वॉज. देन शी गेव मी द फोन नंबर. आय कॉल्ड अप अ हजबंड. ही इज टेलिंग मी, हू आर यू, तूं कोण. हांवें सांगलें हांव प्रतिमा कुतिनो उलयतां, महिला अध्यक्ष. तुजी बायल म्हज्या दारां आयिल्ली आसा. दार बांदोडा साकून ते मडगांव आयिल्ले आसा. सकाळीं फुडें रडपा लागला, तुमची झगडी जाली, ती पुलिसान व्हरता म्हणिल्ली. आतां घरा व्हरपाचो टायम आयला, ताका घरांत व्हर, बिकॉज शी इज आफ्टर ऑल युअर लिगल वायफ. तुवें ताका कायद्यान लग्न करून हाडिल्लें. ही इज टेलिंग मी ऑन द कॉन्ट्ररी, कोण काय म्हणटा, म्हजें घर ना, तें म्हजें घर न्ही. काय म्हणलें कोणाचें घर, म्हज्या आवयचें घर. हांवें म्हणलें आवयचें घर आनी तुजें घर, मागीर तुवें लग्न करून त्या घरांत व्हेल्लें, तुवें कायदो म्हणून ताका व्हेल्लो. देन आय केम हियर टू द पुलीस स्टेशन. आय टोल्ड पुलीस. That person went one step ahead, telling lies to the police that my wife has not called only म्हणून. Wherein I was present in the police station. I had come with Mahilas that time. I took the wife's number and showed that gone बायलेचो नंबरच ब्लॉक करून उडयला नाका म्हणून. आनी पुलिसान ताका सांगलें you have to come at 6:30 reporting. He didn't come. After 2 days again she came, the wife came. The police called that husband. He didn't come. वो कितें म्हणल्यार भयणेगेर गोगलान मडगांव वचून रावल्लो आसा. हांव गोगलान गेलें. गोगलान गेल्यार ह्यो भयण्यो आनी आवय म्हजे कडेन उलयल्यात, पूण तेका त्या चल्याक तेणी मुखार धरुना. कायद्यान घोव म्हणल्यार तो जाय आशिल्लो म्हजे कडेन उलोवपाक. स्टील आय गेव हिम टायम. आफ्टर 15 days आय कॉल्ड हिम टू माय प्लेस. आय कॉल्ड हिज वायफ टू माय प्लेस. ट्राय टू रिकन्सायल. तरी पासून ही एक्टेड स्टाबन आयना. आयज आमी हांगा कुंबोरजा पुलीस स्टेशन आयिल्ले आसा. तुमी पळोवया, पुलिसांक पळयात. आनी आमी मेळ्ळे कोणाक, PI बाब कृष्ण सिनारी. ताणें म्हाका एश्युरन्स दिल्ले आसा आनी आय रियली कॉंग्रेच्युलेट हिम. पेशंट हियरिंग, ही कॉल्ड अप दॅट बॉय. ही इज नॉट पिकिंग अप. ही कॉल्ड अप हिज सिस्टर्स एंड नाव ही हॅज टोल्ड दॅट नो मॅटर वॉट, दॅट 9:30 दे हॅव टू कम. समन्स जायले हांगा साकून व्हर म्हणून. आनी ताका दिसत, दत्तेशाक दिसत, बायल म्हणटा ती कॉमोडिटी न्ही. लेडी इज नॉट अ कॉमोडिटी. शी इज ऑल्सो समबडीज डॉटर. ताका आवय बापूय आपल्या पोटांतले खंयले खाण काडून, आपले सॅक्रिफायस करून, ते चलयेक सॅक्रिफायस करून व्हडले करतात, शिकयतात आनी लग्न करतात. नॉट टू बी यूज एज अ कॉमोडिटी. तुका जाय तेन्ना बायल आनी नाका तेन्ना तूं बायलेक काडून उडयतलो. आतां ते इतले तेंप जाले, 2 म्हयने ते येता घरा कडेन
आनी त्या घराक तेणी लॉक करून ताका भायर दवरिल्लें आसा. 2 months this girl is suffering. He is staying in sister's house with mother. Where she should go? She has got married brothers. How you expect married brothers' wives to entertain her all the time? She's got a ailing mother. How you expect that ailing mother till how? ही लीगल वाईफ त्याचे सगळे कपडे अंगाचे रोप सगळे त्याचे कबड सगळे त्याचे त्या घरात बेडरूमात असा. त्यांनी लॉक करून चावी करून गेल्ली असा. ते रातचे 8 10 देखून ते रावता येवन बुवाक फोन मारता आपलं दार ओपन कर म्हणून करना. सदां ते येता आणि सदां ते आपल्या घरा अवेगेर वता. सो वी हॅव डिमांडेड, वी हॅव टोल्ड PI बाब सिनारी दॅट जस्टीस शूड बी डन, जस्टीस शूड बी गिवन टू हर, दॅट लेडी शूड गेट जस्टीस म्हणून. आणि म्हाका जशें सांगलां तशें हांव अपेक्षा करता की कुंभोरसाव पुलीस स्टेशन विल हेल्प अस बिकॉज वी फील that somehow this constituency is being headed by the BJP MLA, that is Madkaikar, and I think Madkaikar boro na म्हणून I can understand, I sympathize, he is not well, but that doesn't mean you are elected as a MLA of the constituency to serve the people. Looks like everything is defunct today. And म्हाका असले कंप्लेन आयल्ली की केसीस विल नॉट बी हँडल्ड, मडकयकरची एरिया ती मडकयकराच्या लोकांक रायट हँडांक मी सपोर्ट करता म्हणून. बट नो, टुडे आयज PI सिनारीन दाखोवन दिला दॅट ही इज अ जेन्युअन पुलीस ऑफिसर. म्हज्या मुखार ताणें फोन मारून सांगला दॅट ताका अशें घरांतले भायर दवरपाक जायना. 2 months this girl is suffering, her clothes are inside the house, her card, her ATM card, everything, she is deprived of everything. So I am expecting Bab Sinari to take legal action on him. And तो हे 2 महिने झाले येऊन हांगा रडून वता, but that person has no courtesy, husband has no courtesy to come. So action should be taken on him. I feel that he should be brought and arrested here for depriving a woman. You cannot deprive a legal wife like that. You just cannot. There is proper court of law. तुका जाय कायद्यान झगड, बट घरातल्या बायलेक तू जप करून काढून उडोवपाक शकना आनी लॉक घालून तू आनी खंय लिपून रावपाक शकना. विशाल आयज की गो आपूण बायलेक नाका म्हणून चल म्हणून हो खंयचो कायदो? हे कायद्यान बसना. आमी कुमारजाव ब्लॉकाच्या वतीन दिव्या नायक हे आमचे भयण तिका फूल सपोर्ट करतले. निमाणे पर्यंत तिचे कडेन आसतले. तिचो संवसार परतो बसोवपाक आमी ताका हेल्प करतले. आनी अशें समजूं नाका की आमकां की तुमी एकटे ना, आमी तुमच्या वांगडा आसा. आनी आमचे आयज PI सिनारी बाबान सांगला की हो मॅटर आसा पळय तो सोमारे 9:30 हियरिंग्सांक दवरलेले आसा. ते ऑपोजीट पार्टी हाडटले, आमी हांगा आसतले आनी जाता इतके पयलीं तांकां इमिकली बी सॉल्व करपाक आमी पयलीं प्रिफर ना जाल्यार ताका आमी ते दत्तू म्हणटा कितें तें दाखयतले. हें आमी चॅलेंज करता, कित्याक बायल मनशेक अशेंच वाऱ्यार सोडूं शकना अशें आसा. आनी हांव एप्रिशिएट करता की आमचे प्रतिमा बाय की शॉर्ट टायम तेणें म्हाका सांगलें आनी शॉर्ट टायम तेणें एक्शन घेतली. हांव ताकाय कॉंग्रेच्युलेट करता, आमचे मेंबर्स आमचे वॉलंटियर सगळ्यांक करता आनी सगळे पुलीस हेका करता की बरें कॉपरेटीव करून तेंच्यांनी हो सॉल्व करपाचें सांगलां.